वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. जसं आत्ता फ्री जाले म्हटलं ब्लॉग स्टार्ट करूया. रे एका आय न्हावपाक घातलें. काल एका थंयसर आमी न्हावपाक घालूंक ना. म्हणजे आमी खंय भायर बी सपोज गेले रावपाक बीन न्ही, इफ चड दीस रावता जाल्यार ओके एक दीस न्हावपाक घालपाचें. सो आमी रावूंक ना न्ही, सो ताका थंय न्हावपाक बी घालूंक ना. म्हटल्यार उदक बी चेंज आनी थंयचें उदक न्ही मालवण सामकें डिफरंटूच. मातशें मीठ कशें लागता डिफरंटूच टेस्ट आहा उदकाचो. सेम हांगा बेंगलोर बी तशें बेंगलोराक बीन न्ही, बेंगलोरचें उदक आनी हांगचें मालवणचें उदक न्ही मातशें सेम लागलें म्हाका. हय सो म्हटल्यार काय न्हावपाक बी घालूंक ना बेश्टें आनी थंयसर थंडी बिंडी पावोंक जाय तें. म्हणजे आत्तां ताका न्हाळयलें आतां तो खेळटा डॉल घेवन. ते लुसियानो अंकलान डॉल दिल्लें न्ही, ते डॉल ताका न्यू आसा न्ही, बरो घेवन खेळटा. तर तें हें आसलें न्ही मॅट धुवपाक घातला. सुसू करून सारकें हें केलें ताणें न्हू रे. हाय म्हण तें पळय मिकी मावस घेवन बसता. अंकलान दिल्लें न्हू रे. आवडलें तुका डॉल? हें थंय नाका ताका, हें थंय ओल्ड जालें. तेंच घेवन खेळटा. सो म्हटलें बेश्टें हें दोन घालया म्हटलें. आतां स्ट्रेट घातल्यार बसत ना, म्हणजे अशें पलटी जाता असो मातसो खेळटा मागीर रडटा. अय कितें हाय म्हण सगळ्यांक. हाय माय यूट्यूब फॅमिली म्हण. आई तू हाय म्हण. आई हाय हाय खंय हय हाय म्हण ना. आं कितें खेळ. खेळ आतां खेळटलो मातसो न्हिदतलो तो मागीर. खेळ म्हटलें. आमची ती कामां सोंपना. बॅगां सगळे काडले. काल अर्दी काडले बॅग, आयज थोडे काडले. कपडे पळय आतां एक मशीन लायला, आतां परत मशीन लावंक जाय. सोंपना. खंय वयतना पॅकींग करून वचपाक बरी दिसता. मागीर घरा आयलें की तें सामान सगळें एक जाग्यार दवरपाकूच नाका सारकें. तें बॅग तशें सकयल आहा. तें बॅग आतां वयर दवरूंक जाय काडून. तशीच दवरता म्हाका जायच ना तें. सो म्हटलें बॅग सगळें जालें, घरचें काम सगळें जाल्लेलें आसा. सो आयज म्हाका आतां करूंक जाय भेंडी स्टफ करता. आयज शिव ना जेवपाक. आयज शिव वास्को आसा न्ही, ताका थंय इव्हेंट आहा, ताका जेवण बी थंय आहा. सो इल्लेशे इतले भेंडी आसलेली फ्रिजीन. सो म्हणजे भेंडी स्टफ म्हाका खूब लायक. आनी आतां करता सोलकडी. कित्याक खबरा रातचें न्ही आमकां एक बर्थडे इन्विटेशन आहा, फर्स्ट बर्थडे. आमची यूट्यूब फॅमिली आमकां इन्वायट केला. सो लागींच आहा तें आमकां. ताका लागून म्हटलें शिव आतां केन्ना येतलो खबर ना. इफ शिव बेगिना येयलो मागीर आमी वयतले आमी बर्थडे. ताका म्हटलें आतां आनी कितें करपाचें, सोलकडी करता आनी भेंडी स्टफ करता. सो म्हाका बेगी रेडी करूंक जाय. आनी काल न्ही पयर आमी गेल्ली न्ही, सो आमचें न्ही जें आमी दूद ऑर्डर करता पळय, एक दीस सोडून एक दीस आमी दूद घेता. सो पयर येयलो दूद तो काल येवंक ना. सो पयर न्ही दूद न्ही तो 7 o'clock येता सांजचें. आनी आमी हांगच्या भायर सरलेली 3 सो म्हाका न्ही म्हाज्या नेबरान सांगपा यादूच ना की दूद भायर आसा, तुमगे फ्रिजीन दवर म्हणून. म्हाका कितल्यांक याद रे खबर आहा, रातचे 11:30. आनी तें दूद दवरलां कितल्यांक भायर 7. म्हाका न्ही यादूच ना तिका सांगपा म्हाज्या नेबराक की दूद दवर म्हणून भितर. मागीर 11:30 कॉल केलो तिका, आमी जागे आसा म्हणपा लागलीं. मातशें म्हटलें दूद दवर म्हटलें भितर. मागीर काल येयली दूद घेवन येयलें पळय जाल्यार दूद पिड्ड्यार जालें. आतां गरम केलें हांवें, दूद पिड्ड्यार जालें. कित्याक खबर आहा, तें चड वेळ भायर उरलें न्ही तें. म्हाका तें यादूच येवंक ना फ्रिजीन दवरपाक. सो म्हटलें आईक कांय उडयनाका म्हटलें, थोडेशें हांव लिंबू घालता आनी पनीर करता. पनीर कित्याक वेस्ट करूंक जाय. हें पॅकेट तुमकां खूब आहा तें 1 लिटर न्ही तें, ताका लागून. सो पनीर जातलें. जस्ट थोडेशें तरी पनीर मेळ्ळें न्ही खूब जालें. सो हें पळय इतलें पिड्ड्यार जालें. सो आतां ताका मातशें लिंबू, हांवें ऑलरेडी शेअर केलां पनीर कशें करप तें. लेमन नाजाल्यार विनेगर घालपाचें. तें मागीर आतां फुट्टा मागीर तें फुटलें ऑलरेडी तें, आनी मातशें घालचें पडटलें. हय लिंबू घालता. तें मागीर आतां आमी कॉटन कपड्यांक घालून न्ही उदक सगळें भायर सरोंक जाय आनी तेजे वयर एक स्टोन दवरूंक जाय. दाखयता तुमकां. सो म्हटलें कित्याक वेस्ट करूंक जाय, पनीर तरी जातलें. सो रातचें आमी जेवणाक ना म्हटलें कितें लायट करया. आनी 2 दीस जाले आमी कंटिन्यू थंयसर नॉनवेज बी खाता. आनी थंयचें जेवण न्ही की सांगू तुमकां लायट आहा, तिखट तरी बिलकूल ना. म्हणजे तिखटूच ना. कोणूय खावपी तें जेवण, म्हणजे भुरग्यांक तरी आनीक बरें. सो रितू तितूनच येयलो करी कितें सुंगटाचें सुकें बी केल्लें पळय मालवणी मसाला. टेस्टी, अजिबात तिखट ना. अशें कितें चड स्पायसी बी खावपाक भंय दिसता एका न्ही पोटा लागून. सो तें जेवण सामकें लायट सामकें. सो म्हटलें आयज कितें लायट करया, सोलकडी अशें भेंडे फ्राय अशें लायट करया म्हटलें. ओके सो चला ही भेंडी बीन कट करता, मीठ बीन लावून दवरता. हें म्हाका आतां स्टफींग बीन करूंक जाय. मागीर पनीरचें करूंक जाय. ओके सो मेळटा तुमकां मातशें थोड्या वेळान. ओके चला. सो जालें म्हाजें हांगा भेंडी फ्राय आनी जस्ट सोलकडी केला. शिव म्हणटा आपूण जेवपाक येना म्हणून, पूण आमी इल्लें शीत केलें आनी सोलकडी पळयात. आयज जालें सारकें 2 टायम, 1 टायम सॉरी. जस्ट आत्तां सोंपलें खंय इव्हेंट. म्हटलें येयलो जेवपाक. जेव म्हटलें तूं कितें रे सुक्कें जेवता. रित्वीक न्ही
तेका ते बिना जेवून नीट टॅब हांगाडून दवरला केन्ना टॅब घेता आनी दाखयता जाल्यार तेका खेळ पयलीं दाखयला हांवें काल हय खरेंच उमेद तेंकां ते दवर गे चला म्हाका मातशें पनीर करूंक जाय मागीर थोडें लिंबू पिळून ताका पनीर करता जेयता आमी चला तो न्हिदला इश्वीक तो उठलो की ताका आमी सेरलॅक दितले हांव आयज तशें कांय बॉयल करचें ना हांव कांयच तें कांय ना बॉयल करपा बीन स्वीट पोटेटो धाडटसो आसा पण तो गॅस्ट्रीक ते चड दिवप न्ही तें म्हटल्यार आयज ताका सेरलॅक दितलें हांव ओके सो जेयता मागीर मेळटा तुमकां चला सो हें पळयात हांवें न्ही हें घातलां लिंबूचो रोस हें पळयात पनीर जावपा येयलें आमचें सो मागीर ताका बरें बांदून दवरतलें कितें हेवी धरूंक जाय न्ही कितें हेवीनेस धरूंक जाय सो आनी मातशी 2 मिनटां रावता आनी जेन्नाय पनीर करता न्ही फूल फॅट क्रीम आसता पळय दूद फूल फॅट क्रीम तितून करूंक जाय मातशें चड जाता पनीर हें पळय हें न्ही फूल फॅट क्रीम न्ही हें कळ्ळें हितून न्ही गायचें दूद पळयात ताका बरें ताका स्टोन दवरता 1-2-3 वरां अशें धरूंक जाय ताका बरें प्रेशर पडोंक जाय हांगासर मागीर आमचें पनीर रेडी जातलें जसो आत्तां इश्वी उठलो ताका सेरलॅक घातलें खेळटा रिची गेला ट्युशनाक ओके सो मेळटा तुमकां मागीर सांजचेच तुमकां मेळटा हे बड्डेक चला रेडी जाल्लें आसा आमी रावली इश्यूका तो केन्ना उठलो काय म्हणून जसो आत्तां उठलो दाखयता तुमकां पळयता म्हाका हें शू करता रेडी ताका की हांव न्ही भायले सगळे सेट करतालें म्हणजे ते बॉटर बिटर घेताले बॅग तेजे बॅग रेडी करताले इश्यूकाचें आनी हें पळयनाकात हें सकाळीं हांवें आनी मम्मीन बसून सगळे कपडे घडी केला हें तर सगळे कपड्यान धरूंक जाय सो जालो रेडी भायर सरता आमी 8:15 जाली अशें ना जस्ट लागीं आसा सिल्वर बेल्स लागीं आसा म्हणून सुशेगाद वयता रोखडे 5-6 मिनटां पावतली आमी सो पावली आमी थंडसाणूच ना भायर न्ही गे थंडी कशी ना एक्चुली हें हांगासर शेत बीन आसा पण थंड नाय पावली आमी कळ्ळें हांव एक्सायटेड आवाज करता व्हडल्या व्हडल्यान 8:30 जाली चला सो हांगा आसा हिडन केव्स तेजे फुडेंच न्ही हें आसा ते हें सिल्वर बेल्स चल क्रॉस करा राव रे चला ते सिल्वर बेल्स ते हॉलान गेला हांव वेडींग बीन हें फर्स्ट टायम येयला हांगासर तेंचेच ते खबर म्हाका पण हांगासर फर्स्ट टायम येयला हय चल आवय हांगा बरी रिक्षा न्ही मागीर काडया यो रे आयो यो चल वाव बरें हिडन केव्स बरें न्ही एक मिनट दाखयता तुमकां राव रे चल दर ऋत्विक बघा गाडी Thank you so much. बर्थडे कर हांगा पळय फोटो काढ Thank you. All right. Above the shop, you're going to be इश्वीक रडलो पॅ करून आवाजान रडलो केव्स सामकी बेस्ट आहा बरें लायटिंग केला बरें दिसता Little faster. Come on, rise up. This is school of elders. Come on. All you got to do is be in the place. That's it. Come on. Okay, NSA plate doesn't mean husband, gender and male and female. ना पळयता Ekila. इश्वीक
कोण रे? Can you rise up and come little faster? कोण रे? Basic grammar. तो लाइटिंग पळता लाइटिंग रे कलरफुल दिसता कलरफुल. Simple. The funda is when the head is baby little and music. Here we go. You can move. Now. Very sick of this room. You can't touch the head. Okay. Coming on this side. Okay. And music. Here we go. इश्वी बरो एन्जॉय करता तो पळय लाइटिंग दिसता न्ही हांगासर बरो एन्जॉय करता. Everybody hands up, you know. Come on, I can't see those hands in the air. Come on, hands in the air. And dance. Well, you can share the cake. What you want to do? Don't aim me, but. Wow! किती काढलं रे? वाव. Down Ashnesa's birthday and a lifetime of mischief to go. Yes, best decor, best DJ, best hall, everything best. Everybody is looking the best. Now, why I'm highlighting this is that they have chosen the toast mistress the best. Making this time and coming here, it's a weekday. We understand everyone is working, but yet you all have made the time and you all have come here. We are really grateful. Grateful to God for granting us this blessing we have never expected. God has just given us as a miracle. We always wanted a daughter and we are blessed with it. And today, yes, with you all, we are celebrating that happiness. She is a princess and she always will be. Thank you. All the couples, this call is for you. All the dance floor with your partners. Put us together. And the hands that prepared it with love. Thank you for our family members and friends who have come together to share this joyful moment with us. Lord, please bless this meal that we are about to receive. May it bring us strength, joy, and togetherness. Bless the conversations we will share, the laughter we will. Just for like here. And friends, then please go to take a picture. Good for mama also, mama and dada. yeah, she was mama man.
Shake hand. Shake hand. Shake hand. नाव कितें तर आता आमच्या युटी फॅमिली हांगा गेले नाव कितें म्हणलें आमची आंटी न्ही मॅगी आंटी हाय म्हणटा Thank you. Yeah. सो पावली आमी घरा ते सकाळी हांवें दनपारां सगळी पनीर केल्लें न्ही तें पनीर हांव दवरतालें फ्रिजीन दाखयता तुमकां सो हें पळयात इतलें जालें पनीर हें 1 लिटर दूद हें पण बरें जालां हें पळयात कितें भाजी बिजी करपाची इल्लेशें बेश्टें कितें वेस्ट करूंक जाय दूद हय का न्ही पनीर रेडी ओके तो चला आणि काय ना हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लाईक करात शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर